सो हे गाईज गुड मॉर्निंग. तर सकाळची नाही 9:30 जाल्ली आसा. सकाळ जाली म्हणटात तशी. आयची सकाळ जी आसा नाही ती माझी संजुगेरसून स्टार्ट जाल्ली आसा. बरे तरेन सामकी वातावरण नाही खूब बरें आसा पावसाचें, कारण रातभर पावस कंटिन्यू चालू आसा. आणि आतांय बी नाही पावसान हो पळयात काळोख केल्लो आसा. आमी भायर आसा. सो हांव नाही झाडां पळयता आनी हांगसर आसा संजू हो पळयात ब्रश करता. सो ब्रश करप चालू आसा. बरें एक्चुली नाही हांव येयल्ला फाटल्यान तेंच्या हांगसर नाही शेगूल आसा, शेगलाचें झाड आसा. ताका म्हटलें शेंगो आसा जाल्यार मम्मीन हाड म्हटलेलें म्हाका, कारण ते दीस व्हेल्लें न्हय हांवें ताका लागून. सो शेंगो ते दीस काडलेले आसा. सो आयज ना आनी ब्रश बीन कांय करूंक ना हांवें. पयलीं म्हटलें शेंगो जर आसा न्हय जाल्यार काडून घेवया आनी तेच्या मागीर म्हटलें बाकीची कामां जी आसा न्हय ती करून घेवया, अशें तरेन प्लॅनिंग आसा. बारीक बारीक पावस शिंवाता हांगसर आनी हांगसर पक्ष्यांचो आवाज भरपूर बरो येता. बरें. सो संजुगेल्या फाटल्यान बरीं झाडां आसात. हें पळयात माडयो बीन. सो अशें तरेन पूण शेंगो काय ना. लास्ट टायमचे शेंगो येयल्ल्याने बरें सामकें टेस्टी लागता, पण ना सद्या. सो म्हटलें आसूं या न्हय संजय. सो ब्रश करूंक ना. आतां हांव ब्रश बीन करतलें आनी मागीर रेडी जातलें. आयचो अपडेट जो आसा तो तुमकां फुडें मेळटलोच कशें कितें तें. बारीक बारीक पावस शिंवरपाक स्टार्ट जाल्लो आसा. आयजूय पावस आसा, काळोख केला पावसान. सो चला हांगसरूय आसा शेगूल, दाखयता तुमकां. संजय यो. ह्या ना हेकाय आसले ते दीस हेचे काडलेले आमी. हे पळयात हांगसरूय एक मोठो शेगूल आसा, तेजे काडलेले आमी त्या दिसा. बट आतां ना, तेका बारीक बारीक आसा. सो थोडे दिसांनी रेडी जातले न्हू. मागीर एक दीस फावट मारता हांव परत. सो चला ब्रश बीन करून घेता आनी मागीर ब्रेकफास्टाक कितें केलां आई न्हय तें दाखयता तुमकां. सो गायज सद्या हांगसर चालू आसा तो म्हटल्यार आमचो ब्रेकफास्ट करप. ब्रेकफास्टाक न्हय बरी आईन भाकरी भाजल्या मोव सामकी. सो दाखयता ब्रेकफास्टाक कितें आसा. मेन इम्पॉर्टंट आसा ती म्हटल्यार भाकरी. ओके. आनी कालचें चिकन आसा पळयात. सो तुमी येत एन्जॉय करपाक भाकरी. 2,000 years later. एक्स्ट्रा रॅपर घे बेश्टो थंय जाय पडलो जाल्यार मागीर परत येवपाक त्रास नाही आमकां. सो गायज आमी न्हय भायर सरली. तर हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर ब्रेकफास्ट बीन करून रेडी जाली आनी सगळीं पार्सलां आतां न्हय गाडयेचेर अरेंज करता. आनी मातशेंशें न्हय वेदर बरें जाल्लें आसा सद्या. हे पळयात हांगसर न्हय वत येयल्लें आसा. सो ह्याच वताचो चान्स घेवन आमी सगळीं पार्सलां आतां गाडयेचेर घेवन वयता. तशें हांगसून मातशेंशें आसा डिस्टन्स आसा. लागीं म्हटल्यार लागीं ना, डिस्टन्स आसा तशें पोस्ट ऑफीस. सो आमी 2 फावटी हे करतली, कारण पार्सलां खूब आसा न्हय आनी बॉक्सां मोठी आसा. त्या कारणान न्हय आमी कितें करतली 2 फावटी येतली. म्हटल्यार एकदां पार्सल संजू पावयतलो आनी हांव थंय रावतलें. मागीर परत सेकंड टायम येतलो अशा तरेन. आनी टायम तसो जाला 11:30 जाल्ली आसा. लेट जालो तो जालोच आमकां, कारण आमी ते नोट डावन करपाक बसली. सगळे एड्रेस बीन बरोवन काडचे पडटा न्हय तेका लागून. आनी जे आमी बरोवन काडलेले ऑलरेडी न्हू ते घरा कडेन उरले, म्हाज्या घरा कडेन उरले. सो तेका लागून परत डबल वावर जालो. सो भायर सरली आमी. आनी ही पळयात हांगसर पार्सलां सद्या बॉक्सान मोठी आसल्या कारणान आतां पळोवया कशें कितें व्हरता ती न्हू रे कितें. आनी चला तर दिता तुमकां अपडेट कसो कितें तो. फायनली एटलिस्ट आयज 10 पार्सलां तरी न्हय पोस्ट जातली. म्हटल्यार आमच्या अंदाजान तर 10 पार्सलां आमी घेतलेली आसा. बट आतां थंय वचूनच कळटलें कितली ऑलमोस्ट पॅक जातली आनी कितें तें. दिता तुमकां अपडेट कसो कितें तो. मागीर येवन आमकां मिरसांगोय कटिंगेक बसोंक जाय. पळोवया. ओके चला तर सगळ्यान पयलीं हांगसून भायर सरता आनी मागीर फुडलो अपडेट दिता तुमकां. या न्हय कितें आई आसा घरा कडेन. सो सकाळीं आई कामाक गेली, आतां येयल्ली आसा. सो आमी येता हांगसर आसतली घरा. बरो पक्षी अड्डता न्हू. तर काही चला. ए चिमुले बमलो बाय बाय. चिमुले बमलो बाय बाय. येता तू पोस्ट ऑफिसांत? तू येता सगळ्यांक हाय हॅलो कर कर. हाय कर सगळे. जिबली दाखव नाका, हाय कर.
पळय पळय दुसऱ्यांचे कळी काडपाक फुडें ये चल चल चला या न्हू चल. आडो लायतारा फायनली पावली आम्ही पोस्टान. थोडी व्हरपाक येता थोडी थोडी व्हरन कितें थोडी येता हांव व्हरपाक. तर पावली आमी एकदाची सगळो लोड घेवन एकदाची पावली ऑफिसान. पळोवया म्हाजे फ्रेंड म्हाका मेळटा की ना. चला मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करता. उरलेली पार्सलां ही नाही संजय घेवन येयलो कितें सो हांगसर नाही सद्या पार्सलां जालें ही पळयात. हांगसर थोडी दवरल्या आमी तर दवरल्या. सो आतां पॅकींग नाही प्रॉपर स्टार्ट जातली. सगळ्यान पयलीं ना ही पार्सलां भितर व्हरून दाखोवंक जाय तांकां कितें कितें आयटम आसा ते आनी देन मागीर रॅपिंग स्टार्ट जातली. सो गायज हांगसर नाही पार्सलां आमची ऑलरेडी चेकींग बीन जाल्ली चेक करून घेतलेली आनी आतां फायनली पॅकींग स्टार्ट जाल्ली आसा. सो भरपूर आयज पार्सलां आसली. हरशीं आमी दिसाक 5 बीन अशी पोस्ट करताली बट एक दीस डिले जाल्ल्या कारणान नाही आयज आमची क्वॉन्टिटी एकदम 10 आसली आनी 10 पार्सलां हांगसर बसोन पॅक करप म्हटल्यार पेशन्सूय तितलेंच जाय आनी म्हटल्यार हार्डवर्क सुद्दां तितलो जाय तितली मेहनत सुद्दां आसा. स्टार्टींग आमी नाही उबी रावन अशी पॅक केली थोडी पार्सलां बट नाही हालत इतली काबार जाली पांय सामके दुखोवन येताले. सो म्हटलें चल फायनली आमी बसोनूच पॅक करया आनी लास्ट आमी हांवें आनी संजून नाही ही पार्सलां बरे तरेन पॅक करून घेतली आनी हांगसर आतां स्टाफ सुद्दां तसो आमकां प्रॉपर वळखता बीन आनी आमी सुद्दां कम्फर्टेबल जाल्ली आसा त्या ऑफिसान. सो बरे तरेन अशी पॅक करून घेतली बसोन सामकी. सो गाय सद्या नाही टोटल 5 बॉक्सां नाही आमी पॅक करून घेतली आनी 5 बॉक्सां पॅक करता म्हणसर नाही हालत सामकी काबार जाली. हांगसर नाही इतली पार्सलां सद्या पॅक करून घेतले आमी आनी बाकीचें काम चालू आसा एक्चुली. आनीकूय थोडी उरल्या अरावंड 4 बॉक्सां उरल्या. एकदमच आयज हाडूंक ना फक्त 10 पार्सलां घेवन येयले आमी. सो ही पॅक करता म्हणसर इतले जीव काबार जाला ना भरपूर. आनी हो रॅपर जो आसा ना तो खूब हॅवी आसा आनी तेज्या भायर न्हय आनी एक गोश्ट जाल्या आमचे बरोबर ती तुमकां मागीर सांगता ओके शेअर करता. सगळ्यान पयलीं हें काम करून घेता. जमनीर बसल्या पळयात कशा कंडिशनान बसल्या आमी हांगा. सो चला मागीर मेळटा तुमकां कारण ही पॅक हांगसरूय आसा जी पार्सलां आमी पॅक करता सद्या ओके. आनी हांगसर मातसो लायटीचो इश्यू आसा सो जाता इतले बेगीन करता. चला मागीर मेळटा तुमकां. हांगसर ना हे पळयात म्हाजे फ्रेंड येयल्ले आसा आनी पोज दिता सामको पळयात कसो. काम बीन करपाचें ना आमकां कितें काम करपाचें ना आमकां. खंय आसलें तूं आनी खंय चिकलान लोळोन येयला सगळें कितें आमगेर येता. हय तो तुका बिस्कीट घालता हय हय तो तुका बिस्कीट घालता हय. तेंगेर वयता तूं न्हीद 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 सारकें न्हीद सो येयले वदळच्यान नासले ते आतां येयले न्हू. खंय गेल्ले तूं. आनी हांगसर आमची पॅकींग चालू आसा. ही पॅकींग अजून जावंक ना आतां जस्ट 2 बॉक्सां उरल्या आनी एका पळयात मॅडम न्हिदले वयता. फायनली न्हय सगळी पार्सलां आमी रॅप करून घेतली फायनली म्हटल्यार फायनली. कारण ना इतलो टायम लागलो आना चड टायम उरोवंक ना सो बेगिना पोस्ट करूंक जाय आनी हालत काबार जाली ती वेगळीच. सो हांगसर आतां एड्रेस बीन मेन्शन करता संजय. सगळे मेन्शन करून हाडलेले आसा आमी फकत स्टीक करपाचें उरलां. हालत पळय संजयची पांय बीन कशे घरा येवन बसलेले भशेन येयल्ले गेल्ले आमकांच पळयतात. सो जालें फायनली हे पळयात अशे तरेन थोडेशे एड्रेस आमी मेन्शन केलो. आतां जस्ट म्हाजो एड्रेस मेन्शन करपाचो उरला. चला पोस्ट करता आनी डायरेक्ट मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करता. बॅग हाडले तशें बॅग घेवन या कितें पावसान काळोख केलो
सो गायज फायनली आम्ही फ्री झाली. इतलो टाइम झाला की 2 म्हटल्यार 2 जाण क्रॉस जालो न्हू रे. भरपूर टाइम सामकी कितें सांगू तुमकां. सो पेशन्स सुद्दां खबर जाता आमचेय बीन आणि जो ऑफिसर आसता तेंचेय बीन न्हू रे. कितें जालें आमचें फायनली. हां सो आतां मी घरा वचपाक वयता आणि बरे तरेन जालें. ऑलमोस्ट 10 पार्सलां फायनली पोस्ट जाली. ते एक व्हडलें बारीक बारीक पावस सुरू. आतां आमी शॉपार वयतली आणि ते माजर आसा न्हय ताका बिस्कीट थोडीशी हाडटली आणि सरा कडेन दितली आनी सर घालतलो. पळोवया. चला आई वेट करता आसतली. आईन सांगलेलें आमकां तुमकां लेट जातलो सुशेगाद ये. ताका लागून हेवी ब्रेकफास्ट केल्लो आमी. बिस्कीट घेवन येवया. आतां फार्मासीन मेळटा न्हू. सो सद्या न्हय आमी सुपर मार्केटान येयल्या कारण म्हटल्यार त्या माजराक म्हाका बिस्कीट घेवन वचपाक जाय आणि आयज हांगसर सोमार आसल्या कारणान मार्केट सगळो बंद दोडा मार्केट. सो ताका लागून सुपर मार्केट एक ओपन गावला आमकां. सो पळोवया बिस्कीट घेवया आनी तेचे कडेन या. सो आमी हांगसर बिस्कीट घेतली आणि जालें ऑलमोस्ट न्हू. कितें घेतलो आमी. कोण चल डन. पाऊस कमी जातलो. आयज वयता वयता थंय आमी बसता. सुपर मार्केटांतलें काम केलें आनी पावस स्टार्ट जालो. आतां दोगांय बसल्या. पावस केन्ना कमी जातलो आनी आमी केन्ना पोस्ट ऑफिसान बिस्कीट दिवपाक वयतली म्हणून रावले. येता भायर बारीक बारीक पावस भरता. घरा कडेन वचून जेवू नाका पावस. तशें ना आमी हेवी एक्चुली ब्रेकफास्ट केला. व्हडलेशें कांय भूक लागूंक ना. कितें पावस कमी जालो काय मागीर हरशेरे डायरेक्ट घरा वचूं येता न्ही पूण पोस्ट ऑफिसान वचूंक जायना. त्या माजराक खावपाक दिवपाक जाय म्हाका. ताका लागून मीर येता कितें तुका. व्हडली जॅम बारीकूय जॅम आसता आनी व्हडली आसता. ती दनपारान न्हिता ती धाकटी जॅम. आयज संजय हॉलिडे म्हटल्यार तिणी घेतली स्पेशली कारण मिरसांगो बीन कट करपाक जाय म्हणून. मिरसांगो कट करून जाय म्हणून हॉलिडे घेतले. या ह्याच पावसाक या बारीक बारीक पावसाक भिजूंक घातले. कालूय भिजली आमी भरपूर. कॉम एक जालें जाल्यार दुसरें सुपे येवं. कॉम एक जाल्यार दुसरें सुपे उगोंग. कसले ते आनी कसले आसतले. कॉम कशें येता हांगसर पावसान भितर जाल्यार कॉम येता ना. ते भिजल्या उपरांत न्हू तशेंच आनी एक तयार जाता न्हू. रुचता. तूं भिजत जाल्यार आनी एक सुपे तयार जाता. रुचता. तूं रुचतें ना. येल्ले गेल्ले गाडयो वयता ते पळयता आमी. हांगा बसल्या न्ही वयता थंय आयज बसता आमी. इल्लू इल्लू कितली भिजल्या पळय ती गाय. इल्लू पिल्लू गाय ती इल्लू पिल्लू गाय. मातसो कमी जाल्यार पुरो हो पावस. ओय तर पावस काय कमी जावचो ना. आमी हांगाच उरतली. सो भिजत भिजत या म्हणपा लागलो नाल्यार हांगाच उरतली. पावस वयता म्हटल्यार.
कित्याक बिला ती डिकीन घालता खंय 2,000 years later. टायम किती आलो पयलीं सांग म्हाका. सो गायज हांगसर न्हय 5:45 जाल्ली आसा आनी आतां खंय तरी हांव व्हिडिओ जो आसा न्हय तो कंटिन्यू करता. वदळ येयली आमी सुपर मार्केटांसून म्हटल्यार पोस्टांसून येयली बीन जेवली बीन सगळ्यान पयलीं फ्रेश जाली कारण सामकें न्हय भिजलेली आमी तेका लागून फ्रेश बीन जाली. मागीर जेवली बीन बरी दाळ बीन केल्ली आईन जेवून बीन आतां परत आसली तशी आमी मिरसांगो कटिंगेक बसलेली आसा कारण ते काबार करूंक जाय तेका लागून. आनी एक्चुली आयज वचपाचें आसलें हांव सांजचें आतां बट आई बीन म्हणपाक लागली हे कटींग करी हांगसून फाल्यां घेवन चल म्हणून. आनी संजूकय मागीर परत डबल वावर म्हाका पावून येवपाक आनी पावसूय पडटा एका सायडीन सो म्हटलें ओके सकाळीं कामाक वयतानाच वयता मागीर सो पळोवया कशें कितें. आनी मिरसांगो कटिंगेक बसलेलें आतां सो सगळ्यांक बिलां बीन घातली आनी थोडे उरले आतां सो ते कटींग करून घेतली म्हणजे मागीर जालें. कितें हय रे आयज तुका कितें रेस्ट बीन करपाचो ना कितें आयज आमकां ना एक्चुली रेस्ट अजिबात ना काम चालू कंटिन्यू. आतां हे पळय मिरसांगो चालू आसा थोडे आईन कट केले उरलेले आतां आमी कट करून घेता म्हटल्यार वदळच्यान ती बसलेली कारण आमी फ्रेश बीन जाता आमचो टायम जालो ना तेका लागून. तर हे पळय हे मिरसांगो कटींग करप चालू आसा. तर चला हो एक अपडेट आसलो हांवूय बसता आतां आदळाचेर आनी मागीर मेळटा तुमकां नाल्यार न्हय काम जायना तेका लागून. चला भायर न्हय काळोख पडत येयल्लो आनी आमचे मिरसांगो जे आसले न्हय ते सुद्दां कटींग करून जाल्ले म्हटल्यार लास्टाक आमी 4 जाणां बसलीं आनी सगळे मिरसांगो बरे तरेन कट करून घेतल्या. आनी हांगसर जसो काळोख पडलो तसो न्हय संजूगेल्या हांगसर गाय येयल्ली सो म्हटल्यार कॅप्चर करया. ही गाय तुमकां खबरूच आसतली हेच्या पयलीं तुमी विडियोन पयला आनी हेजें नांव आसा गौरी. सो ही गाय सदांच येता संजूगेर कारण संजूची आई ताका चपाती नाल्यार भाकरी नाल्यार शीत अशे तरेन दवरतात डेली आनी ती बरे तरेन खाता इन्जॉय करता आनी मागीरूच वयता. अशें केन्नाच जायना की ती येवंक ना डेली येता सकाळची येता सांजची येता आनी बरी आसा गाय म्हटल्यार न्हय खूब कम्फर्टेबल आसा सगळ्या बरोबर. सो असो आसलो गायज आयचो व्हिडियो आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करून